इश्यू आसता तो रामा काणकोणकराक एटॅक केला त्या हेजेर तुमकां कितें दिसता गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आहल्या See, chief minister has to not come down under pressure from anybody. Where all this type of issues are concerned. आणि जे कोण असले अँटी सोशल एलिमेंट्स आहा कंटिन्युअसली लोकांक हार्म करता ते पयशे घेवन वा आनी कितें घेवन सेम गायज वर इन्वॉल्ड इन मांद्रे हांव गेल्लो मांद्रे फ्रंटान आसलो आमकां लागत ना थिंगा पूण हांव कलंगूटसून मांद्रे गेलो कित्याक मांद्रेचे सोशल वर्कर थिंगा आसले स्थानीक लोक थिंगा आसले पंचायत मेंबर्स सरपंच आमचे सगळे फ्रेंड ते तेका मारलो जेन्ना तेन्ना हांवें सांगलेलें की हेजे फाटल्यान आनी कोणाचो हात आहा म्हणून म्हणजे देर इज अ अदर पर्सन इनवॉल्ड हू हॅज गिवन इन्स्ट्रक्शन हू हॅज पेड मनी सो ते कितें केस ती रफा दफा जाली आनी तेन्नाच सांगलेले इवन सीएमाक सांगलेले की देर इज अ लार्जर एंगल टू दीस सो रामा काणकोणकर ऑल्सो सेम पीपल आर इनवॉल्ड सो चीफ मिनिस्टर हॅज टू investigate it thoroughly because he is the home minister and chief minister has to bring it to logical end असले एंटी सोशल एलिमेंटाक आमी सपोर्ट करूंक उपकारत ना एज अ इलेक्टेड representative I being the MLA of the constituency or one of the MLA of the state of Goa we should not support such type of anti social elements आणि असल्यांक there is no space in the society if you are not going to change आता चूक एकदा जाता सद्दां वचून चूक जाता ही चूक न्हू हेजेर कोणे तरी पयशे घेतल्या somebody has paid money somebody has given instruction to do this work आता कोण इन्स्ट्रक्शन दिला ती पळोवपाची गरज आहा आनी हे पळयत जाल्यार हांव वचोन थिंगा आमचो जो कोण SP आहा तेका हांव वचोन मेळोन बसोन तेका थँक्यू म्हणटलो आनी मिडियाकूय सांगतलो की SP नॉर्थ हॅज डन अ कमेंडेबल जॉब आता काल म्हटलें की तांकां अरेस्ट केलें म्हणून अरेस्ट करूंक ना ते तेंचो मोडस ऑपरंडीड आहा जेन्ना कांड करता ते सोमते वचोन सरेंडर जाता म्हणजे सांगता उमके सदेर आमी आहा म्हणून तांकां वचोन पुलीस धरता तेका सरेंडर हे म्हणना अटक केल्ले म्हणना तेका अटक करिना तेन्नाय सेम इन्सिडंट मांद्रे तांकां धरले तांकां नेक्स्ट डे जमानत जाली बेल विदीन 24 hours सो अशें दिसता की जो कोण सांगता हांकां मार म्हणून तो त्या मनशाक धरपाची गरज आनी ते मनशाक धरितूच जाल्यार फुडले कन्क्लुजनाक आमी येतले वी वील कम टू अ कन्क्लुजन दॅट द नेक्सस वीच वॉज देर ऑर वीच इज देर हॅज बीन ब्रोकन सो अदरवायज कितें जाता ते तांकां अटक जाली अटक म्हणजे कितें ते अशें बिचार वचोन न्हिदलेले काय सनबेदींग करताले ते अटक जाली म्हणून म्हणजे थिंगा वचोन धरले आनी हाडले तांकां अरे तांकां अटक जावंक ना ते उमके सदेर रावले आनी तेणी इन्फॉर्मेशन दिलें की आमी सदेर आहा आमकां बाबा तुमी धरून व्हरा म्हणून सो हे सगळे जे प्रॉम्प्ट एक्शन जे जाला तेचेर कन्क्लुजन कितें तांकां सोपण पडलें तांकां मारपाक रामा काणकोणकराक मारपाक सोपण पडलें आयज जो तो तांकां मारला फाल्यां आमकां मारूंक शकता रामा काणकोणकराक कोणें मारलो जाल्यार आमकां मारूंक शकता आनी कोणाक मारूंक शकता आनी कोणाक मारूंक शकता सो अशें गोंयचे लोकांनी भियोन रावंक उपकारना हें चीफ मिनिस्टरान सांगलां आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून सो तेणें हे खरें करून दाखोवपाची गरज आहा तांकां अटक करून न्हू जे कोणें इन्स्ट्रक्शन दिलां मारपाक ते मनशाक दवरपाक जाय आनी कित्याक मारलो तेणें तेजोय रिजन आसपाक जाय न्हू तेका कितें तरी बसोन रामा काणकोणकराचेर राग येयलो रामा काणकोणकर उलयता म्हणून अशें आसूंक शकना आनी कितें तरी आसतलें समथींग इज देर सम अदर एंगल इज देर सो आतां